हांगा मंगूर ह्या भागान हांगा आसा सिद्धिविनायकाक नमन करून आज आमी एक व्हडलें काम हांगा स्टार्ट केलां। लोकांचो डिमांड आशिल्लो की रिटेनिंग वॉल हांगा घेवची, कित्याक ही मातशी रोडा पयल्यान ही सकयल एरिया आसा आनी पावसान बी हांगा खूब हाजो लोट येतालो, उदकाचो लोट येतालो आनी तातूंत भितर खूब लोकांक त्रास जातालो, घरांनी वताले, हें जातालें। सो पयलीं म्हणल्यार आमी पयलीं सिवरेजीचें काम कंप्लीट करतकूच एक गटर घेतलो, म्हणजे एक स्ट्रीमलायन करपा खातीर थंयच्यान उदक ते गटर आतां अशें वता आनी आतां एक रिटेनिंग वॉल आमी घेतात आनी खूब बरें दिसता। आज जे आमचे लोक सांगतात ती आमचो सरकार एक एक करून कामां करत आसा आनी हाजो फायदो आमकां सगळ्यांक जाता। आज ऑनरेबल आमचो सीएम प्रमोद सावंत सर, नाजाल्यार WRD मिनिस्टर आसूं सुभाष शिरोडकर सर, आनी खंयच्याच गोष्टीक आमकां कमी करूना आनी आज हांगा हें काम स्टार्ट जाता। फाल्यां धाकटी साईनगर हांगा थंय एक नल्लाचें काम स्टार्ट जाता, ताज्या मागीर तिसऱ्या दिसा गिरीशाच्या वॉर्डान एक स्टार्ट आसा काम स्टार्ट आसा आनी एक एडिशनल काम स्टार्ट जाता। सो अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार WRDची आज कामां, आज सगळी रिटेनिंग वॉल आमी पावसा पयलीं कंप्लीट करपाक सोदता। कित्या खातीर की पावस आयलो की मागीर ही कामां करप शक्य जायना आनी जो उदकाचो हें येता, प्रेशर येता, तेन्ना हें स्ट्रीमलायन जावचें आनी वेवस्थीत वाटेन वचचें, हाज्या खातीर आमी प्रयत्न करतात। हांव सगळे ह्या लोकांचें देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक टायम ते कितें नाल्यार कितें आमकां कामाच्याच निमित्तान न्ही, बाकीच्यो गोश्टी पसून सांगता, आमकां एडवायस करता कितें करप कशें करप हेंय बी एडवायस करता। त्या खातीर तांचें हांव मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी इतलेंच सांगूंक सोदता की वाड्या वाड्यांनी आज कामां चालू आसा। प्रत्येक वॉर्डान तुमी पळयशीत जाल्यार 25 वॉर्डान आमच्या आज कामां चालू आसा। त्या खातीर दाखयता की आमचो सरकार खरोखरच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास म्हणजे सगळ्यांकूच घेवन येता, ऑपोजिशनाचे भेदभाव न करता सगळ्या वॉर्डांनी आज कामां चालू आसा। आनी त्या खातीर हांव ऑनरेबल सीएमाक देव बरें करूं म्हणटा, WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सराक देव बरें करूं म्हणटा, हांगच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हाजेय फुडें तुमची कितेंय कामां आसलीं जाल्यार ती बेगींतल्या बेगीन करून दिवपाचें आमचे एश्युरन्स तुमकां आसा, इतलें सांगता देव बरें। आयज बरी गजाल आसा, सिद्धिविनायक व्यंकटेश ह्या संस्थेच्या तेकोनूच एक रिटर्निंग वॉल जाता, जेका लागून कितली वर्सां जालीं हांव दाजी फाटल्यान लागलेलो की जेका लागून हांगा खूबच उदकाचो जो फ्लो आसा हांगासरल्यान फूल थंयच्यान जो फ्लो येता तो डायरेक्ट भितर सरतालो आनी खूब त्रास जाताले। तेका लागून आयज जे दाजीन आमकां रिटर्निंग वॉलाचें जें काम करून दिलां, जे 24 लॅक्स ह्या प्रमाणे आसा 24 लॅक्स। तशेंच गेल्या वर्सा जो हांगा गटार बांदून दिला आमकां 6.5 लाखाचो आनी तेज्याक पयलीं हांगा सिवेजीचो व्हडलो प्रॉब्लम आसलो, जो सगळी घाण हांगा येताली, थंय हांगा 3.5 लाख मोडून कितली वर्सांच जाली हांगा घाण ती बिल्डिंगेंतली सगळी घाण अशी व्हांवताली, ती करून हांगा 3.5 लाखाचो एक बऱ्यांतलें बरें काम करून दिल्लें दाजीन आमकां। तेका लागून परत दाजीचे हांव आभार मानता, कारण आयज डेव्हलपमेंट म्हणटा ते वास्कोन सांगपाची गरज ना, पावला पावल्याक डेव्हलपमेंट आसा, बारीक आसूं लोकांच्या घरांनी आसूं खंय आसूं, दाजीन जे इनिशिएटीव घेतल्या काम करपाची आयज लोकांच्या दारांनी दाजी पावल्लो आसा, लोकांच्या मनांनी पावल्लो आसा। कारण हें डेव्हलपमेंट आयज जे डेव्हलपमेंट करता पळय दाजी, आतां ही रिटर्निंग वॉल हांगा इतले फावो हें केलें तेका दाजीक मातशें करया। रोखडेंच तेणें पयलीं हांगा जोखीम आसलो जेई, तेणें खूब इनिशिएटीव घेवन हें केलें। आतां आमकां लाभला संजय जेई आसा हांगा, तो पळयता काम। हांव मागता ताजे कडेन की तेणें अशीच आमकां वाड्याचेर बऱ्यांतली बरी कामां करची आनी हो वाडो जो आसा बरो सुंदर करचो। आमचे MLA सर जे वास्कोचे गडाडी आमचे MLA आमकां मेळ्ळेले आसा सध्या, जे कामां आमची वास्को न्हू सगळे आख्खे फूल वॉर्डांनी डेव्हलपमेंट जाता चालू आसा, ते सगळ्यांकूच दिसता, पळयता आमी। म्हाका सराक म्हाका इनॉग्रेशन इतलें आसा, तांकां टायम आतां हांव मागतालो टायम 2-3 दीस जाल्यार टायमूच मेळनासलो, सो आयज तांकां कसो तरी टायम काडून दिला तेंच्यांनी। ते इतले बिजी आसता तरी सुद्दां तेंच्यांनी येवन हांगा हे रिटर्निंग वॉलीचे आमचें इनॉग्रेशन केलें आहा, ताका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा। तशेंच म्हाज्या वार्डान मॅक्झिमम म्हाज्या वार्डानूच म्हाका सरांची कामां हांवें एकदां भायर दिल्ली तेन्ना म्हणलेलें, सिवरेज जावं कसले डेव्हलपमेंट वर्क जावं PWD अंडर सुद्दां आतां हे WRDच्या अंडर आमकां हे रिटर्निंग वॉल बांदून सरान इनिशिएटीव घेतली आमकां मेळटा। ते बद्दल हांव म्हणटा सर तुमी अशेंच काम करीत रावा तुमी करनाका, पण तुमच्या कडल्यान जे तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमची आहा ती तुमी ती फुलफील करा आनी तुमी ते मातशें तरी काळजी आतां जी घेता ती तशीच आमची काळजी घेत रावा। थँक्यू।